नमस्कार सगळ्यांक हांव विनोद नायक। आयचे रेसिपीन आमी करयात मटन शाकोती करूया। तर हळद आम्ही कुटून घेऊया, ताजे पावडर करून घेऊया। हांव चडशें कितें करता, सगळे मसालो जे आहा न्ही, पयलींच्या काळान कितें करताले आमी, पावडर वापरनासलेले। मिरसांगी कुटपाक आमी दुकानार वयताले, कुटून हाडटाले। हळद आमी स्वता रगड्यार धाडून पावडर करून घेताले आनी ताजे फ्लेवर जे मसालो आमी धाडयता न्ही, ते धाडयता आसतना जे मसाल्याचे परमळ आसता न्ही, ब्रो परमळ, ते पळोवनूच कळटालें की आमचे कडी कितले बरें जावपाचे। ह्या दिसांनी आमी पावडर वापरता। पावडरान थोडे तेंच्यांनी कलर बी घालता। तुमकां 100% गॅरंटी नासता तेंच्यांनी कितें घालता। तुमचे कडेन फूल हळद ना जाल्यार तुमी पावडर वापरा, पण एडवायज हांव करतलो, जर ताजें तुमकां मेळटा जाल्यार ओल्ड ट्रेडिशनल स्टायलीन जर तुमकां जेवण करपाचें आहा, तर फूल हळद घेयात, आख्खी हळद घेयात, पावडर करून मातशें दवरात, तें पिड्ड्यार जायना। हे आमचे पावडर झाले तयार। 1 किलो मटन, हळद घाले आयले, हे मोठे मीठ घालया, आणि बरे मिक्स करून घेऊया। अर्धवर दवरया सायडीन। आणि आमची आता हांडी गरम जाले उपरांत, तोप गरम जाले उपरांत तेल घालया। तोप गरम जाले उपरांत एक तिकी पान घालया, आणि हे एक कांदो बारीक शिनलेलो आसा, एका आमी तळसून घेवया। कांदो बरो कलर चेंज जाल्लो आसा, आणि आता घालया मटन घालून बरे तळसून घेवया। हे प्रोसेसाक इंग्लिशीन स्टील करून घेवपाचें म्हणटा। थोडे लोक विनेगर घालतात, थोडे लोक विनेगर घालनात, थोड्यांक विनेगर आवडटा, थोड्यांक विनेगर आवडना। तर हांवें हे व्हिडिओन विनेगर घालूंक ना। नेक्स्ट व्हिडिओन आमी विनेगर घालून करूया। झाकण लावया, आणि एक 5 ते 10 मिनटां एका झाकण लावून शिजोवया। हाजे मटणाचे भितर जे उदक बरें सुट्टले। 10 मिनटां जाल्ले आसा, परतून भाजून घेवया। आता घालया उदक, एक लिटर उदीक घालता हांव। 1 किलो मटणाक 1 लिटर उदीक घातलां हांव कुकर यूज करना। हांव ह्या भाशेन मटन शिजयता। हेतून कितें तुमकां ताजे फ्लेवर तेजे थंय उरता, कुकरान सगळे उडोवन वयता सगळे फ्लेवर तेजे। हे धाकण लावया, एक बरें 1.5 वर लागतले हे शिजपाक। एक फावटी बॉयल येयले उपरांत गॅस करपाचें कमी, आनी ताका शिजोवंक दिवपाचें बरें 1.5 वर। 1.5 वर जाल्ले आसा। आता मसालो कशें तयार करपाचें तें पळोवया। फ्रायंग पॅन गरम जाले उपरांत एक तिकी घालया, एक चक्र फूल धाकटेशे, जावेत्री इल्लेशे, जायफळ, 4 ते 5 वेलच्यो, 8 ते 10 लवंग, 10 ते 15 मिरयो। आता बरें एका भाजून घेवया। 1 टीस्पून बडीशोप, आणि अर्दो टीस्पून जिरे भाजया, चड भाजप ना। आणि 1.5 टेबल स्पून आसा हे सुकी कोथमीर, 6 ते 8 तांबडी मिरसांग, तुमकां जाय तितले मिरसांग घेया तुमी। भाजून घेवया। मसाले फक्त आमकां कडक करपाचे आहा, तेजो कलर चेंज जावपा जायना। हे जाले आमचे मसालो जाले भाजून।
आता हेजेर लास्टाक घालपाचे अर्दो टेबल स्पून खसखस. खसखस रोखडेच रोस्ट जाता ताका लागून मातशें लेट घालप. खसखस घालून 30 सेकंडान काडपाचें, सायडीन दवरपाचें. आतां मसालो थंड करया आमी. थंड जाल्या उपरांत आमी वांटून घेवया, पावडर करून घेवप. तेल घालता फ्रायंग पॅनान 2 टेबल स्पून. आता आले, लसूण आनी मिरसांग घालून तळसून घेवया. आले, लसूण, हरवी मिरसांग, दोन कांदे हे भाशेन स्लायस केल्ले आसा. आता कांदो तळसून घेवया. कांदो घातले. बरें गोल्डन ब्रावन जावपा जाय. बरें भाजून घेवपा जाय कांदो. कलर चेंज जाल्लो आसा. एक धाकटी सायज नाल्ल, आणि बरें भाजून घेवया. आता हळदी पावडर 1 टीस्पून. आमी केल्ले पिठो हे हळदी पिठो. आमटाण 10 ग्राम आसा. आता मसालो थंड जाले उपरांत एका वांटून घेवया. एक ड्राय वांटपाचें कारण कितें, जर एक्स्ट्रा असले, जर चड वांटले जाल्यार बाटलेन भरून दवरपा. आता नेक्स्ट टायम केल्यार शाकोती 2 चमचे घालपाचे आनी करपाचे. बाकीचे आता नाल्ल बीन हे सगळे घालया आनी उदक घालून वांटून घेवया. आता लास्टाक घालया आमटाण. आमटाण लेट घालपाचें कारण म्हणजे कलर चेंज जावपा जायना मसाल्याचो. आमटाण लेट घालप आनी एक 5 मिनटां आनीक वांटप. चल, हे आमचो मसालो जालो तयार. आता मटण पळय आमचें शिजलेलें आसा. आता मसालो घालया. इल्लो उदक घालया. मिक्सरान सारकें मिक्स करून, जे उदक घातलेलें मिक्सरान ते सगळे काडून घालप. वेस्ट करप ना कसलो मसालो. बरें मिक्स करून घेवया. मीठ घालया. जाय तितलें मीठ घाला तुमी. मोठें मीठ वापरता हांव. पळय आतां बॉयल येवपा लागला. आता हे उकडपा लागले न्ही, तर गॅस बारीक करात. जेवण आमचें फर्स्ट क्लास जातलें. फास्ट गॅस केले की जातले, उकडटले रोखडे, पण ते फ्लेवर जे आमकां जे टेस्ट बीट जाय न्ही ते भाशेन तुमकां मेळचें ना. ताका लागून गॅस जे आहा मातशें बारीक करात आनी आमचें जेवण एकदम अप्रतीम जातलें. पळय बॉयल येयल्लें आसा. आतां हांव कितें करता, एकदम बारीक करता आनी अर्दो वर सारकें बारीक हेतून शिजयता. कारण कितें, मटण आमचें शिजलेलें आसा, पण जे शाकोती मसाला आसा न्ही ते मटणा भितर इनवॉल्व जावपा जाय. मटणा वांगडा बरें मटणाक लागपा जाय. ताका लागून गॅस एकदम बारीक करपाचें, सगळ्यांत बारीक, आनी एक 20 मिनटां सोडपाचें. तेन्ना तुमकां फ्लेवर येता मटणान. शाकोतीचे फ्लेवर येतले मटणान आनी एकदम रुचीक लागतले. हे पळयात आमचे शाकोती, मटण शाकोती जाले तयार. राटियाने दिवसम करून याम कोची गोंड्याई दिल जेवून गोटी नाव म्हज्या पास केल हिली सो मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितें तरी नये करया. देव बरें. होता गेना ना पयसो फको तांकां चेड्या